की आमचं प्रयत्न आणि बरं येता खंय तरी आमच्या हांगाले स्टार्ट जाता ऑपरेशन आणि हो हॉटमिक आयटम स्टार्ट जाल्लो आसा खंय तरी खुबशे इश्यूज लॉंग टायम अशें आसले की रोड कशें आयकूंक येतले हे ते खूब जाण उलयता कोण येवन व्हिडिओ करता खुबशे टिका करतात ओके नो डाउट टिका करता सगळ्या बरोबर आयज खंय तरी भाईन तेन्ना उतार दिल्ले पोस्टलांनी इतलो स्टार्ट जाला हो रोड बेगीन जातलो हे असं दवरता पूण टिका केली म्हणून जायना खंय तरी काम करून दाखोवंक जाय हेच्या खातीर खूब टायम इतलीशी वचतली हॉटमिक केले गेले आयज खंय तरी खूब विजन धरून केलं आयज खंय तरी हांगाच देवताना वयतले जाल्यार दोनशी सायडीन गटार बांदले आमकां एक खूब मोठो आसा रोडाक भंय आसना सगळ्यान मेन थँक्यू म्हणटा भाईक काय केला आयज कितल्या वर्सांनी कितले आमदार जाले सीएम जाले डेप्युटी सीएम जाले पूण ह्या आमच्या जितबाईन काम केलं ते कोणीच करूंक ना जेन्ना जोपर्यंत जितबाई आहा तोपर्यंत आमी जितबाई कडेन आहा आणि हे जे काम आहा ते बरे भशेन जावचे आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी बरे भशेन करचे ह्या सिजनाचे फर्स्ट हॉटमिक्स आणि सांगला त्या प्रमाणे हॉटमिक्स प्लांट सुरुवात जातकच आम्ही हॉटमिक्सची सुरुवात करतले म्हणून आणि आयज आम्ही सुरुवात केल्या चोपड्या सर्कल टू पेंड मेरेन हे टोटल कॉस्ट आहा तो 3 कोटीचो आहा आणि आयज आम्ही ह्यो एंटायर स्ट्रेच हॉटमिक्सिंग करपाक सुरुवात केलो नाल पडून आमच्या मध्ये आमचे एक सरपंच आहे फर्स्ट मेंबर सचिन रावत आहा तसेच फर्स्ट मेंबर लिंगुटकर आहा आणि इतर आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज बरें दिसता की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहेत आमचे ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान आमकां मांद्रे मतदारसंघात मेजर कामां जे रोडांची आहा ती एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी मेजर म्हणजे ओव्हरऑल एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी कव्हर जाल्ली आहा आणि ते आमी काम सुरुवात केल्ल्या फाटल्या दिसांनी आमी रोड वायडनिंगेचे काम आणि ड्रेन्स करपाक सुरुवात केल्या आयच्यान आमी हॉटमिक्सची सुरुवात म्हणजे येणारे मार्च पर्यंत मॅक्झिमम मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे रोड्स आहा ते हॉटमिक्स जाल्ले मेळटले आता हालीच मिनिस्टरान अनाउन्स केले की 15 दिवसांनी अनुकूल असतात ते पॉट होल्स आहा ते ऑलरेडी सांगते टेंडर्स ऑलरेडी जाल्ले आहात आणि जे जे कॉन्ट्रॅक्टर रोडाचे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळेले आहात तांकां ऑलरेडी सांगला सगळ्यात प्रायोरिटी पॉट होल्स आहात ते काडपाचे आणि मागीर त्यांचे ते रस्त्याचे काम सुरू जाता त्या प्रमाणे वेरियस भागात आमच्या मतदारसंघाचे पॉट होल्स काडप सुरू केल्ले आसा आता ते रस्त्यावरून जातात पण जे हे असतात गाडयो ते गाडयो रस्त्यावरच असतात त्याचे काय फर्स्ट थिंग म्हटल्यार पंचायतीन रेझोल्युशन घेवपाक जाय की बाबा ह्या रोडाचेर कंजेशन जाता आणि हांगासर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा त्या प्रमाणे रेझोल्युशन एक डेप्युटी कलेक्टराक आणि एक तशेंच ट्रॅफिक सेल आणि म्हाका एक कॉपी मेळ्ळी जाल्यार आमकां फॉलोअप करपाक इजी पडटा म्हणजे खूब कडेन म्हणजे आशव्याच्या रोडाक पयशे जाल्यार सगळे रस्त्यार गाडयो लायतात खुबशे नॉन गोवन हांगासर येता ते वेडिंग डेस्टिनेशन करतात पूण जे रिसॉर्ट चलयतात तांकां आजून पार्किंग तेंची ना आणि ते सगळे रस्त्यार हे करतात म्हणजे पार्किंग करतात आणि लोकल्सांक त्रास जाता त्याचा हे हांवें ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टराक इंटिमेट केला पूण हे करता आसतना लोकल बॉडी इम्पॉर्टंट आसता म्हणजे लोकल पंचायत तशेंच स्थानिक आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय कित्याक अशें जावंक जायना की लोकलांक त्रास जाता म्हणजे जे रस्त्यार गाडयो लायल्या ते आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केल्ले आहा की नो पार्किंग झोन करपाचे आणि गाडयो रस्त्यार लावंक दिवपाचे न्हू